भयणीक सांगून धाडलें भयण रागान येवंकूच ना, म्हजें भांगार गिळ्ळां तिणें, हांव येना म्हणून. जेजू कित्या तुका राजी जावंक सांगता गे म्हळ्यार ह्या स्टोरींत पळया, हे सत गजाल हांगास जाल्ली, खंय म्हूण हांव सांगना पूण जाल्ली गजाल. तुवें करच्या हिंसेच्या केसड तुजें कुटुंब आनी तुनसू नास जाताय, त्या देखून राजी संधान कर. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारार एक आमी नदर घाल्यार कितलींशीं कुटुंबां रागान नास जाल्यांत, कितल्याशा भावा भयणींची देसवाट जाल्या, संबंद बिगडल्यात, राष्ट्राचेर झूज मांडटा, कुटुंबाचेर आनी देशा भितरच जाती जाती मदें द्वेशाक लागून रागाक लागून फूट फोडल्या. आनी असल्या संवसारांत आमी जियेतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता राजी संधान कर. राग आसल्यार वेगीनच राजी संधान कर. तुजी काणीक थंयच सोड, फाटी वचोन तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक काणी म्हाका उडास येता. एका भयणीन दुसऱ्या भयणी लागीं म्हाका फंक्शनाक वचोंक आसा म्हणून भांगार विचारलें खंय, आनी तिणें भांगार दिलें. भांगार दिल्या उपरांत हिणें फाटी दिवंकूच ना. फाटी दिवंक ना म्हणून साबार वर्सां हांचे मदें उलोवणें ना, कांयच ना. आतां भांगार घेतिल्ली मनीस मरणाच्या तणेर आसली, कठीण कॅन्सर पिडेंत वळवळटाली. ह्या वेळार तिच्या मोतींत एकच चिंतप, म्हजी भयण म्हाका बक्षीत गाय म्हणून. अशें आसतना तिणें एक दीस तिका मेळो घेवच्या मनशा लागीं सांगून सोडलें, म्हाका म्हज्या भयणी कडेन राजी जावंक जाय म्हणून. एक हप्तो गेलो, 2 हप्ते गेले, भयणीक सांगून धाडलें भयण रागान येवंकूच ना, म्हजें भांगार गिळ्ळां तिणें, हांव येना म्हणून. हट्ट धरून बसली. अकरेक तो कावन्सिलरच तिच्या घरा गेलो खंय. कांय ना, तुका भांगार फाटी मेळना, ती मरणाच्या तणेर आसा, पूण तुका येवन दिश्ट घालून वच म्हणून. ही मरणाच्या तणेर आसली आयली खंय. येवन भयण आयिल्लेंच घट्ट हाताक धरलें, उलोवंक उतरां येनात, दोळ्यांनी दुकां गळ्ळीं. तितलेंच दोळ्यांनी दुकां गळतना आय एम सॉरी म्हणाली आनी जीव गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कित्या तुका राजी जावंक सांगता गे म्हळ्यार ह्या स्टोरींत पळया, हे सत गजाल हांगास जाल्ली, खंय म्हूण हांव सांगना पूण जाल्ली गजाल. कितें सांगता हांगासर, म्हाका जिवेशी मारच्या मनशाच्या किसड, जिवेशी मारच्या विशयान हांगासर बरयलां, राग करचो मनीस, जिवेशी मारचो मनीस चड कश्ट येता. म्हजेर रागार रावचो मनीस चड कश्ट येता. कशें? पयलें राग करन, जिवेशी मारलें जालें. जिवेशी मारल्या उपरांत संवसाराचो हकमान, बहिश्कार, नेगार करचें, हिंगसूचें. हळय तो कुणीगार येता पळया म्हणून, ताच्या कुटुंबाक भुरग्यांक हिंगसूचें, बऱ्या तरान जियोंक जायना. थोडे फावटी आपल्याचें आवय बापायचें घर सयत सोडून वचचें पडटा. मात्र न्हय, ताणें केल्ल्या त्या कर्तृत्वांक जैलान तो पडलो जाल्यार ताचें कुटुंब सगळें वाट्यार येता. एका कुटुंबाक ताणें कुणी करून वाट्यार घालां, ताचें कुटुंब वाट्यार येता, कित्याक तो जैलांत आसा. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकता फिल्म स्टार सुशांत सिंग ताचें मर्डर, आनी ह्या दिसांनी दर्शन म्हणल्याक एरेस्ट केलां. अशें मस्तू आमी आयकता. व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी जावचें, व्हडली व्हडली कर्तृत्वां.
मोगाच्या भाव भयणो, हांव कितें सांगूंक आशेता, हांगासर जेजूचें उतर आमकां सांगता, तुज्या रागांत तुवें करच्या हिंसेच्या केसड तुजें कुटुंबूच आनी तुनसू नास जाताय, त्या देखून राजी संधान कर. तुज्या भावाक थंय कितेंय तुज्या विरोध आसा म्हूण कळल्यार वच आनी तूं राजी जा. हांगासर फर्स्ट स्टेप पयलें मेट कोणे काडीचें? हांवें. म्हाका दूख येयल्ल्यान न्हय, हांवें. म्हाका दूख येयल्या की म्हजें तें येवंक जायना, कश्ट मारतात. कितें म्हळ्यार ताचें एंतच करना, खांता येता कोण ना. हांवें चूक केली, कालें करचें आतां, कितें करचें हांवें, कितें करचें, कितें करचें. तर तूंच वचोन ताका इट्स ओके, हें जालां आनी मुखार अशें करनाका म्हणून म्हणशी जाल्यार देव तुका बक्षितलो. तुज्या पातकांक हांव बक्षितां, तुज्या पासत मागता म्हणशी जाल्यार थंयसर तुजें काळीज दारूण जायना. प्रॉब्लेम कितें गे म्हळ्यार आमचें काळीज दारूण जाता. द्वेश मुय्य तिरचूंक, द्वेश दवरन, हगें दवरन, रागार जावन हांव चिंतूनच बसल्यार कितें जाता, म्हजें काळीज दारूण जाता, मोत दाट येता आनी म्हाका तें एक चिंतप मात्र दोस्ता सोडन इतलें बरेंपण जाता संवसारांत तें म्हाका दिसना. आनी असल्या सन्निवेशांत आमी थोडी देवाच्या उतराचेर नियाळ करी जाय आनी आमी समजून काणगे जाय. नियमशास्त्र कितें आसलें जुदेवांक? नियमशास्त्र आसलें जिवेशी मारी नाका म्हणून. निर्गमन बूक अध्याय 20 ओळ 13, द्वितीय नियम बूक अध्याय 5 ओळ 17, दोन कडेन थंयसर मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार जिवेशी मारी नाका म्हणलो उपदेश आसलो. पूण जेजू तो संपूर्ण करता आनी सांगता थंयसर कसलें पनिशमेंट आसा गे म्हणून तें हांव तुमकां सांगता. पयलें हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे उजीर करी जाय. रागार रावोंक ना. कित्याक रागार रावोंक ना? हें अपुर्बायाचें संगत हांगासर आमकां जेजू सांगता. ताच्या पयलें तें आमी समजोवच्या पयलें रोमाकारांक बरोवन सा पावलूस सांगता, अशें सांगता, तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय, तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. आनी अध्याय 12 ओळ 19 आनी अध्याय 12 अध्याय 1 पयलें पात्र आवसोर 1 4 आनी ओळ 15 थंयसर पेद्रू सांगता, तुमचे मदें कोणेय कुणीगार जावन, चोर जावन, खोटो मुखर्मी जावन, हेरांच्या हक्कांचेर मेतेर जावन शिक्षा भोगचें न्हय. कित्याक कुणीगार जाल्लेंच आपल्या कुटुंबाचेर बहिश्कार मारतात, कोणीय ताच्या लागीं येना, अपमान करतात. हांवें अन्याय केला वय, म्हज्या कुटुंबाक दोसतात वय की न्ही. त्या देखून संवसारांत जियेतना तुमकां असलें नांव येवं नजो. तें सोराचें घर, थंय तो घरचो सोर, भुरग्यांक अपमान न्ही गी. तो कुणीगार लागीं वचनाका, भुरग्यांक अपमान न्हय गी. म्हज्या खातीर म्हज्या भुरग्यांनी, म्हज्या बायलेन, म्हज्या न्हवऱ्यान वायट संगती आयकचें न्हय गी. गाळी शिराप आयकचो न्हय गी. दुसऱ्यांचेर रुदान असो शिराप आमचेर पडता न्हय गी. त्या देखून रागार रावशी जाल्यार बारीच कश्ट. आनी हो शिराप कितले वर्सां म्हणून सांगूंक जायना. जाग्या खातीर झगडें, वाट्या खातीर झगडें, द्वेश, वांटे जाय म्हणून म्हाका चड मेळत जाय, म्हाका तो जागो मेळत जाय, हो जागो मेळत जाय म्हणून कोणेंगी आवय बापान गळोवन दवरलें. हांवें केल्लेंय न्ही, मेळिल्ल्यांत संतोश पावून हांवें गळोवन कितें करी जाय म्हणून आवय बापाय तावन प्रेरण जोडच्या की राग दवरून, हगें दवरून भाऊ भयणीचो संबंदच नाश करता न्हय. आमी भाऊ भयणी म्हणल्यार आमी विसरून सोडता न्हय गे. त्या देखून हांगासर जेजू कितें सांगूंक आशेता, आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे, क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां राजी केल्यांत आनी आमी क्रिस्त थंय एक जावन आसा देखून म्हजीत कूड हांवें तर द्वेश करची कशी, म्हज्यात कुडीचो नाश हांवें करचो कसो. म्हज्यात कुडीच्या सांद्यांक म्हाका तूं हात नाका, म्हजो दोळो एक नाका म्हणून हांवें सांगूंक जाता गी. तशें आसतना क्रिस्तान आपल्या रक्तान आमकां एकवटायल्ले आमी एकामेकाच्या रागार रावोन, द्वेशार रावोन एकामेकाच्या नासा पासत वावुरचें कशें? जेजून सांगचें हेंच, आमी हेरांचे नाश करूंक चिंता पूण म्हजेंत नाश जावन आसा.
म्हज्यात कुडींत रागा वरवीं द्वेशा वरवीं रगत दाट जालां, मेंदू दड्डेला, काळीज दारूण जालां आनी कितेंय बरेंपण दिसना. त्या देखून फारिसेवां बरी तुमी करिनाकात, शास्त्र्यां बरी तुमी फकत उपादेशा खातीर उपादेश पाळिनाकात. रेस्पेक्ट लायफ, डेव्हलप कल्चर ऑफ लायफ, नॉट कल्चर ऑफ डेथ. जिवाक मान दिवचें, जिवाचें बरेंपण आपुरबाय भोगचें मनीस जाया. जीव काडचे आनी जीव नाश करचे मनीस जायनाकात म्हणून जेजू सांगोंक आशेता. आनी ह्या कारणा पासो तो एफेसकारांक बरयल्लो बूक सांगता थंयसर सांग पावलो, रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका, तुमी सगळो दीस रागान रावचें नाका. एफेसकारांक बरयल्लो बूक आवस्वर 4:26. आनी ह्या कारणा पासो तो रोमाकारांक बरोवन सांग पावल सांगता अध्याय आवस्वर 12:18, साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी सोमेस्त लागीं समाधानेन जियेया. तुमकां सांगता जाल्यार खंडीत तुमी प्रयत्न केल्यार सांगता, खंडीत जाता. तो आयकना जावंक पुरो, पूण म्हाका जाता. एक दीस मांयचे आनी बाबाचे, हांव 7वेंत आसलो, मांयचे आनी बाबाचे इल्ले झगडे जाल्या उपरांत बाब इल्लो पियेल्लो, तशें इल्ले झगडे जाले, पुरपुरल्लो. हांवें मांयक सांगलें, काल माई इतले पुरपुरे आयकताय तूं, कितें वगेत रावताय म्हूण, आमी या हांगात हांव म्हणलें हांवें. ती म्हणाली, मायन म्हणलें, खंय वेचे रे पुता, देवाक हांवें भास दिल्याने, देव म्हाका बक्षिताने, देव म्हजो मोग करताने, देवाक हांवें आलतारी मुखार भास दिल्याने म्हणून. त्या दिसतना हांवें बाब कितेंय उलयल्या रे मांयक, हांव उलयना. कित्याक म्हळ्यार मांयक कळीत आसा तिणें देवा मुखार भास दिल्या म्हणून. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी अर्दे नास जावचे आमी भास दिल्या म्हणून उडासुत्त ना आमकां एकामेकाक. गोवान बायलेन गोवाक भास दिल्या, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावतली, मोग करतली म्हणून भास दिल्ली. त्या दीस मात्र दुसरे दिसा उडासुत्त ना. कोणाक उडास उरता ती झगडल्यार बऱ्यान आसतात. तो राग थोड्याच वेळाचो बाबाचो, मागीर सोमाज जातालो तो. दुसऱ्या दिसा सोमाज सकाळी सांजेर इल्लेशें दुसरो स्पिरीट येताना जाता, कितें करचें न्ही. तशें मांयचो जो स्पिरीट, बोक्सूचो स्पिरीट पळोवन, दया दाखोवचो स्पिरीट पळोवन म्हाका आज उडास आयलो. हांगासर बरो ना जाल्यार तो उडास आयलो म्हाका तक्षण. त्या देखून तुमकां सांगलें, मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आसतना आमी कशें आमचो राग उणो करयेत. एक तर राग येताना रागान उलयता वय, पूण तक्षणच काळोख जावच्या पयलें राजी जा. स्वारी सांगोंक शीक पयलें. दुसरें, तुका राग येताना सायलेन्स दवर, उडास उलोवंक वचनाका. उलयल्यार आनीक जाप येता ती चिंतान. मारल्या पटाकी बरें न्ही गे, एकाक उजो दिवचो आनीक पुट्टात न्ही गे. पळय मागीर डम्मू डुस्स कर, मदें टुस्स जाता. तशें आसतना त्या मारल्या पटाकी बरी जायनाका, ते फुटोन थोडे फावटी घरा उलपतात. म्हजें घर कितें उलपावचें रागान न्ही गे. त्या देखून चड आसतना तक्षणच बंद दवर, उजोत दिनाका. काडया बेट पयस दवर, उजो घालूंक तोसनाका. उजो घाल्यारच न्ही पेटचो. पळय उजो आसल्यार लांब कोण पयस दवरू, मारल्या पटाकी पयस दवर, घरान दवर नाका. नाल्यार थंय उजो पेटला जाल्यार आंगाय पेट्टात, मागीर आवाज येतात, मागीर आयदनांय पडटात, लांकडाय पडटात, सगळें पडटा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें मौन रावोंक शीक. हांवें देवाक भास दिल्या देखून आनी क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका राजी केलां देखून हांव कितें करतां, हांव राजी जावंक प्रयत्न करता. त्या देखून हांव एक तुमकां देवाचें उतर वाचता. रोमाकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 5:9-10. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां तुमी नितीवंत जाल्यात, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जातले. हांव पळया, बचाव जावंक पावतले. हांव आमी ताचे दुस्मन आसता. 10वी ओळ, आपल्या पुताच्या मरणा मरिपात
देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मरिपात ताचे तावन आनीकय चड विशेष तरान जोडतले हांव. कितले अपुरबायेचें उतर. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें राजी केल्यांत आनी आमी दुस्मान जावन जिवन आसतना कितले बरें पळया उतर. दुस्माना बरी आसतना ताणें कितें केलां एक निर्धार घेतला. कसलो निर्धार. ताच्या दुस्मानाचो मोग करूंक. आनी त्या देखून जेजू सांगता तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तुका द्वेशितल्या पासत माग म्हणून मातवाच्या वांजेलांत. आनी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 ओळ 36 जशें बाप दयाळ तशें तूं बाप दयाळ जा म्हणटा. आनी कितें करी जाय म्हणटा. हेरांचेर काल म्हणटात निती फायसल दिनाका जडती करिनाका तुजी जडती जातली तुजेर निती फायसल दितले बागार 2 संगती कर एक दी. तुजे दुस्मान वायट दितना तुजे लागीं बरें कितें आसा तें दी. कोणा लागीं कितें आसा तेंत दिवचें न्ही गे. दुस्मान वायट दितना तो कितें ताचे लागीं वायट आसा तूं बरें दी. आनी दुसरें बक्षी. देवान तुका बक्षिल्ल्या मापान तूं बक्षी म्हणून थंयसर आसा. तुमी वचून वाचा घरा. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 36 to 39. ओके. त्या देखून एफेसकारांक बरोवन सांत पावल सांगता अध्याय 2 वाक्य 13 to 14. पूण तवळ तुमी पयस आसल्यात आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्त मरिपात लागीं हाडल्यांत. पळया क्रिस्तान आमकां लागीं हाडल्यान आमी एकामेकांतान पयस आसल्या विंगड विंगड तें ट्रायबू हें ट्रायबू म्हणून आनी ग्रीक जुदेव आनी जेंतील म्हणून विंगड विंगड आसल्यांक क्रिस्ताच्या रक्त मरिपात कितें केलां एक केलां. त्या देखून सगळे राय ना पयस जाले. क्रिस्त एक राय मात्र उरलो आनी आमी सगळीं ताची परजां जाल्या. तर आमी ताची परजां जाल्या तर क्रिस्ताच्या एकवटान आमी आसा तर आमी तूं झुजोन पडचें कित्याक म्हणून सवाल सांत पावलुचें. आनी अशें आसतना आमकां कितें जालां क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात आमकां आनी तुमकां आतां शांती आसा म्हणटा सांत पावल. शांती आसा आनी त्या देखून आमी सदांच एकवटान जियोंक सांत पावल आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज घरा येता आसतना वेळ जालो दनपाराचो वेळ भूक लागली आसतली न्ही. घरा वता आसतना आमी पयल्यान पयलें घरांत झगडें जाता जाल्यार दोगां मदें झगडें जाता जाल्यार एकल्यान म्हणी वगेत रावचें आयकोवचें. मागीर वचोन सांगचें तूं उडोल रागान उलयतना कितलें स्पॉन्टेनियसली म्हळ्यार पटापट पटापट कर तुजी उतरां येतालीं. तुवें एक बरें पॉलिटिशियन जावं येत म्हणून इल्लें पुगारचें ना तर तुवें बरें एक स्पीच दिवी येत तुका एक बरो प्रसंगदार जावं येत म्हणून एक जस्ट सांगचें. आनी इल्लो राग येवंक की पुरो थोडे फावटी सांगूंक जायना पूण इल्लें म्हणी तुज्या मतीन समाधान जाता. कित्याक म्हळ्यार वायटान सयत तुवें बरें सोदूंक प्रयत्न केले देखून. अशें आसतना खंडीत जावन राग जायना. दोगांनी उलोवन गेल्यार मात्र राग जावचो. त्या देखून एकल्यान मौन रावचें आयकोवचें वायटांतच बरें दिवंक प्रयत्न करचें. त्या दाडा वायट नपयस जातेत आसता. दुसरें म्हज्यान कितें बरें दिवंक जाता तें हांवें सोदचें. म्हज्या जिवितांत कितें बरें हांवें रुतां करयेत दया माया सोडदोड सोंसणीकाय बरेंपण तें हांवें रुतां करचें आनी म्हजें नितीवंतपण धर्मदिश्ट वाडोवची. हांवें बरें जावंक प्रयत्न करचें. वायट सांगाता हांवें वायट जावन पारीकपण घेवन द्वेश करना. हांवें कितें वायट जाय म्हजो संतोश हांवें कितें होगडाय जाय म्हज्यान कितें बरें करूंक जाता तें करचें. आनी तिसऱ्यान क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत जियोंक प्रयत्न करचें. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत जियेतना ताची कृपा म्हाका वळटा आनी जशें एका फांट्याक रुखाचे बोळ मेळटा तशें म्हाका क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताची दयाळाय क्रिस्ताचें बळेपण खालतेपण म्हाका धैर्य दिता बोळ दिता आनी म्हाका सदांच शांतीन जियोंक सगळ्यां कडेन सांत पावलान सांगलें बरी समाधानान जियोंक बोळ मेळटा. ही कृपा आमकां मेळो. आमेन.